इंडिया ओपन कनाजावा कप कराटे चॅम्पियनशीप 2026 हांकां आमचो संपूर्ण भाटेकर चॅरिटेबल ट्रस्टा तर्फे सपोर्ट लागला. एक बरी गजाल आसा की ल्हान भुरगे हांगा आमी ल्हान भुरग्यांक पळयतात आनी 300 वयर भुरगे हांगा आयल्यात. फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सार हांव दिपक कुराडे ताजे संपूर्ण टीम अशें सर तांचे आयल्यात, ते बंगालच्यान आयल्यात आनी एक गजाल बरी आहा कित्याक आज भुरग्यांक गूड टच बॅड टच आनी स्पेशली सेल्फ डिफेन्स शिकोवपाची खूब मोठी गरज आहा. कारण आयज जे एक घाण चल्ल्या तुम्ही पळयतात गोंयानूच कितें जाल्यार अख्खे इंडियेन या अख्ख्या वर्ल्डान म्हणपा जाता म्हाका दिसता ल्हान भुरग्यांक स्वता आवय बापायन आनी ह्या टिचरींनी जेन्ना हे डिफेन्स शिकयतले तेन्ना स्वताक प्रोटेक्ट करपा खातीर खूब बरी गजाल आसतली. आमी लास्ट इयरूय आशिल्ले, ह्याय वर्सा आसा आनी फुडल्या वर्सा आसतले. ह्या वर्सा स्केल मोठो जाला, 300 वयर भुरगीं, 60 वयर मॅचीस आनी भुरग्यांक म्हाका दिसता डिफेन्स दिवप हे सगळ्यांत मोठी गजाल. पण त्याच प्रमाणे एज अ फिजिओथेरपिस्ट तांकां हांवें एडवायस केला की भुरग्यांचो बाबा कोणाक स्मेल येता काय, आंगाक घामाक स्मेल येता काय, तांची युरीन कलर चड येल्लो जाला काय, तांचे युरीनचे पीएच चॅक करप, तांकां स्ट्रेचिंग प्रॉपरली करप, ह्यो सगळ्यो गजाली म्हाका दिसता खेळा बरोबर इम्पॉर्टंट आसा. आनी ताच्यान सगळ्यांत मोठी गजाल इम्पॉर्टंट आसा की लॅक ऑफ स्लीप जावपाक जायना, न्हीद बरी पडपाक जाय, ओवर यूज ऑफ मोबायल जावपाक जायना. आनी तिसरी गजाल बॉडी उदक आनी इलेक्ट्रोलायट इम्बॅलन्स जावपाक जायना. सो ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो विविध आसा ताज्या बरोबर जर सगळे प्रोग्राम आमी बरे केले आनी जर डायट बरें करूं ना, रातचे रायस खाले, आयस्क्रीम खाले, कोल्ड ड्रिंक पिले जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या प्रोग्रामाचो यूज ना. सो हांवें तांकां सांगलां डायट, न्यूट्रिशन, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, गुड स्ट्रेंथ एंड कंडिशनिंग, प्रॉपर हायड्रेशन and not over hydration or dehydration, and if there is a proper balance with good diet and control, I think this Kanazawa Cup with karate will be a great beneficial to all the rising Fonda and Goan people to have a good self defense. So I would request की गोवा गव्हर्मेंटान सुद्धा म्हाका दिसता हे Kanazawa Cup karate सपोर्ट करचो, हे डिफेन्स मेकॅनिझम भुरग्यांचे वाडोवपाक सपोर्ट करचो. आयज 300 वयर भुरगे हांगा जेन्ना येता तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटांनी तांकां सपोर्ट करपाची खूब गरजेची गरज आसा. आनी हांव मिडिया भावाकूय देव बरें करूं म्हणटा की म्हाका दिसता असल्या प्रोग्रामाक तुमचो आदार सदांच जाय. थँक्यू. फाटले फावट आमकां 250 सुमार भुरगे येयल्ले आनी हे फावट आमकां 300 एंड अबाव येयला आनी डिफरंट स्टेटीच्यान येयला, 4 स्टेटी येयले आमकां. सो अशें करून आमी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता आनी आमकां जे कोचीस लाभलेले आसा ते आमचे सगळे क्यूओचे आसा, क्यूओ जजीस. म्हाका एक सांगात एक मिनिट आं. गेल्या त्या वर्साची आनी ह्या वर्साची उपस्थिती लोकां मदीं चड जाल्ली आसा भुरग्यां मदीं, पार्टिसिपंटां मदीं पार्टिसिपंट. आनी सो आनी प्रायज कशें कितें आसा? प्रायज म्हणल्यार सर आमकां आमी कॅश प्रायजीस अशें नासता, आमगेले ट्रॉफीज आसता आनी मेडल्स आसता. सो आमी एका कॅटेगरीन 4 जाण भुरगे घातलेले आसा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस. आनी प्लस आमगेले कशें आसा जे चॅम्पियनशीपी आमी ट्रॉफी दवरलेले आसा, जे कोणाक चड मेडल मेळटा, खंयचे कोचाक चड मेडल मेळटा ताका आमी फर्स्ट प्लेस दवरलेले आसा, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस आनी फोर्थ प्लेस. आनी म्हाका एक सांग, हे आतां सेकंड टायम जाता ती फोंड्यानूच जाता? सेकंड टायम जाल्यार फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सानूच जाता.